Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. वाघेरी डोंगरात मोठ्या प्रमाणात झाडांची कत्तल जाता म्हणून कळटकीच राना खात्याची ॲक्शन. राना खात्याचे अधिकारी डोंगरार पावले तेन्ना थंय रस्तो केल्लो दिसून आयलो. त्या रस्त्या वयल्यान राना खात्याची गाडी झाडां कापता थंय येवंक जायना म्हूण फातर घालून रस्तो आडयल्लो. हे काम पयलींच्यान चालू आशिल्लें अशें दिसून आयलां म्हूण राना मंत्री सांगता. आमचे संतोष कुमार जे APCCFR DCF मिस्टर वर्की हे सगळे फॉरेस्टाचे ऑफिशियल थंय गेल्ले सायटीर. त्यांनी पळयलां की वाघेरी हिलान जायते रोड नेटवर्किंगेन रस्ते बी केल्ले आसा. ते रस्ते खंय केल्यात तेजी चवकशी करपाक म्हणून हांवें तांकां सांगलेलें आसा. अशें दिसून आयलें की हे काम पयलींच्यान चालू आहा म्हणून आमी RFO जो आहा त्यांनी आमकां कदाचित डिपार्टमेंटाक योग्य तरेची इन्फॉर्मेशन दिवंक ना. हे केन्नाच्यान काम चालू आसा. ह्यो सगळ्यो गोश्टीचेर हांवें PCCFाक रिपोर्ट तयार करून दी म्हणून सांगलें. हो वाठार इको सेन्सिटिव्ह वाठारांत येता काय ना तें खंय पळयता. आमी ते जे रस्ते बिस्ते केले थंय सनद ना कांय ना. त्याच बरोबर ते इकॉलॉजिकल सेन्सिटिव्ह झोन आहा काय ना ते सगळे चॅक करपाक आमी ऑलरेडी सांगलेलें आसा. मायदेय सेंच्युरीचो जो इकॉलॉजिकल सेन्सिटिव्ह झोन असल्यार फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्टा अंडर ते एक्शन घेतले. इको टुरिझम सारखे प्रकल्प करतले जाल्यार खंय योग्य परमिशन घेयात. आमकां वाघेरी हिल प्रोटेक्ट करूंक जाय, एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करूंक जाय. त्याच बरोबर इको टुरिझम आनी ह्या सगळ्या गोश्टीचेर जर कोणाक कितें करूंक जाय योग्य तरेचें परमिशन घेवन ती फुडें वचपाची गरज आहा. राना मंत्री विश्वजीत म्हणटा बेकायदेशीर झाडां कापतल्यांचेर राना खातें योग्य ॲक्शन घेतले. हांगा परमिशन जे ऑफिसरान सांगलां की कसलेच परमिशन नासले आनी मुख्य म्हणजे कितें की हेजेर कारवाई डेफिनेटली जातली. योग्य ते ॲक्शन आमचे सरकार घेतले, डिपार्टमेंट घेतले. पर्यावरण जाणकार म्हणटा वाघेरी वाठारांत पट्टेरी वाघ आसा. प्रकल्पाच्या नांवान राना काबार करूं नाका. ह्या पर्वताचेर पर्यावरणीय पर्यटनाच्या नांवा सकयल जो प्रकल्प येवपाचो आसा त्या प्रकल्पाक लागून हो पुराय वाठार जो आसा हो संकश्टान सापडटलो. कारण हो पुराय दोंगर जो आसा हो पट्टेरी वाघाचे, दाणया वाघाचे नैसर्गिक स्थान आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.